नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। न्हैत पोहू गेलो एक युवक नापत्तो जाल्ली घटना होन्नावर तालुक्याच्या सरळगी लागी घडली। होन्नावर तालुक्याच्या सरळगीचो निवासी प्रज्वल उप्पार हो युवक न्हैत पोहू गेल्लो तेन्ना उदकांत नापत जालो। हेचे बद्दल पोलीस कंप्लेंट दर्ज जाला। स्थानिक लोक, अग्निशामक दळ आणि पोलीस तेका सोदू लागलात। ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಬಿಡಬೇಡ್ರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। विद्युत उपकरण जास्त सप्लाय करा म्हणून एमएलए रुपाली नाईक यांनी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली। चक्रवादळ येवन हेस्कॉमाचे खूब इतले विद्युत उपकरण पाड झाले। तशेंच पावस बी सुरू जावंक जाला। ह्या वेळाचेर विद्युत उपकरण संग्रह करून दवरची गरज आसा। तेजेन जास्त विद्युत उपकरण कारवार अंकोलाक दिया म्हूण येवन मुख्यमंत्री कडेन एमएलए रुपाली नाईक यांनी मागणी दवरला। तशेंच पावसा पयले सगळे ट्रान्सफॉर्मर खांबे घालचे काम करूंक जाय अशें हेस्कॉम अधिकारीक तेमी सांगले। जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी आज मुंडगोडच्या सरकारी हॉस्पिटलाक भेट देऊन हॉस्पिटलात सेवा दिवू आशिल्ले सगळे उपकरण समा आसात का ना हे पळयले। मुंडगोड तालुक्याच्या सरकारी हॉस्पिटलात भेट दिल्ले जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी कोविड वॅक्सिनेशन करचे केंद्रात व्यवस्था चेक केले। नंतर शहराच्या राशन दुकानाक भेट दिवन येवन सार्वजनिकांक कसले त्रास करनासतना सामाजिक अंतर दवरून येवन राशन दिवू जाय अशें त्यांनी सांगले। हळयाळ जोयडा विधानसभा क्षेत्रात ब्लॉक काँग्रेस समिती वतीन 2 वाहन सार्वजनिका खातीर फुकट दवरलात। माजी मंत्री आरवी देशपांडे हेमगेल्या मार्गदर्शनाचेर ब्लॉक काँग्रेस समिती वतीन हळयाळ आणि अंकोला विधानसभा क्षेत्रात सार्वजनिकांक हॉस्पिटलात वचूक आणि येवूक उपयोग जावू सारखे 2 वाहन दवरलात। हॉस्पिटलात वचूक ह्या वाहनाचेर कसलो बी चार्ज ना, फ्री व्हरचे आनी हाडचे उरतले। लोकांन हेजो लाभ घेवूं जाय आणि आरोग्य संबंधित कितें बी त्रास जाल्यार ह्या वाहनाचेर हॉस्पिटलात वचूक जाय अशें तेमी सांगलां। कोविड संकटा वेळार कर्नाटक सरकारान गरीब लोकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केला। जाल्यार निस्तेकार लोकांल तोंडाक मात्र पान पुसयलात। 2020 सालात कोरोना रोगा लागून भारत देश संपूर्ण लॉकडाऊन जाल्लो। सुमार 2 महिने लॉकडाऊन आशिल्ल्यान दिवसाक घडून दिवसाल खातेर लोकांक खूब त्रास जालो। तेन्ना केंद्र सरकारान गरीब कामगार लोकांसाठी विशेष पॅकेज घोषीत करून मदतीचो हात दिल्लो। तशेंच ह्या लॉकडाऊनाक कर्नाटक राज्यात आशिल्ले कामगार लोकांसाठी राज्य सरकारान विशेष पॅकेज दिला। सगळ्याक आर्थिक मदत करचे खातीर 1250 करोड रुपयाचो पॅकेज घोषीत केला, पण नुस्तेकारांसाठी कितेंच घोशण केलें ना। घोषीत केल्ल्या ह्या पॅकेजात इमारत आणि इतर बांधकाम करतल्याक 3000 रुपये, संघटीत ना आशिल्ले कामगार म्हणल्यार टेलर, हमाली, स्क्रॅप इस्तले, मेकॅनिक, कुंभार, हजाम हेमकां 2000 रुपये, रस्त्या बाजून व्यापार करचे व्यापारी लोकांक 2000 रुपये, तशेंच सहकारी संघात कर्ज केल्ल्यार कर्जाचो हप्तो जुलै 30 तारीख पर्यंत भरचे ना असो सरकारान आदेश केला। कलाकार आणि कला संघाक 3000 रुपये दिवचे बदल घोषीत केला। तशेंच बीपीएल कार्ड आशिल्ल्याक मदत करूंक सरकारान टोटल मेळून 1250 करोड रुपयाचो पॅकेज घोषीत केला, पण सरकारान ह्या पॅकेजात नुस्तेकाराक विसरला। गेल्ल्या 2 वर्सांच्यान कोरोना रोगा लागून नुस्तें मारूंक वचनासतना बेकार आशिल्ले नुस्तेकाराक कसलीच मदत दिवचे बद्दल सांगलें ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आशिल्ले समुद्र किनारपट्टीच्या तालुक्यात जास्तीत जास्त नुस्तेकार कुटुंब आसात। तेमी गेल्ल्या 2 वर्सांच्यान नुस्त्या धंदो सारके करूं जायनासतना त्रासात आसात। लॉकडाऊन जाल्ल्यान बोटी वयले कामगार तेमगेले गांवांत गेले। तेजेन बोटी नुस्त्या मारूंक वयतेत ना। सरकारान घोषीत केल्या विशेष पॅकेजात नुस्तेकाराक कितेंच मदत जाली ना। तेजेन नुस्तेकार सरकाराचेर बेजारलात। लॉकडाऊना वेळार संकटात आशिल्ल्या लोकांक बीजेपी मदत करते असा
उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हेल्पलाईन कन गरज अशी लोकांक बीजेपी कार्यकर्ता मदत करते असतात असे बीजेपी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख नागराज नाईक हेमी सांगले। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले बीजेपी जिल्हा वक्तार नागराज नायक हेमी सांगले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बीजेपीन आजपर्यंत 1708 मास्क तयार केलात, 973 घराक आहाराचे पॅकेट पावयलात, 715 घराक राशन दिला, 2 गज दुरी मास्क है जरुरी अभियानात आरोग्य आणि वैद्यकीय संबंध माहिती दिवूक 1300 कार्यकर्ता काम करते असतात, 1260 कार्यकर्ता वॅक्सिन संबंध लोकांक जागृत करते असतात, 1018 कार्यकर्ता वय जाल्ल्या लोकांक मदत करचे काम करतात। तसेच कोरोना पेशंटाली मदतीक जिल्ह्यात 13 ॲम्ब्युलन्स दिलात। कोरोना लागून मेल्ले 35 लोकांनी मृतदेह अंत्यक्रिया केलात। राज्यात तसेच केंद्रात बी बीजेपी कोरोना संकटा वेळाचेर लोकांक मदत करते आसा आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी बीजेपी लोकांले सेवा करूंक काम करते आसा अशें तेमी सांगले। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ದಿನದ ನಂತರ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಚೇಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 200 ಜನರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, 200 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 731 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळी। त्यापैकी कारवारात 46, अंकोला 102, कुमटा 42, होन्नावर 69, भटकळ 88, शिरसी 37, सिद्धापूर 159, येल्लापूर 15, मुंडगोड 16, हडियाळ 31 आणि जोयडा भितर 26 नवीन कोरोना केसेस आज मेळ्ळी। आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 35,701 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ले, त्यापैकी 28,700 लोक बरे झाले आणि 6,554 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात। आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 447 लोक कोरोना पायान मरण पावलात। आयचो इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।